नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. गोंयान भितर मायनींग सुरू जावपाची ताकतीक सरकाराक इतले जाल्या की ज्या गांवच्या अरुंद आनी सामके ल्हान रस्त्या वयल्यान ट्रान्सपोर्टेशन करपाक जायना अशा रस्त्यांनी आतां ट्रान्सपोर्टेशन करपाक लागल्यात. आनी मये गांव आसूं किंवा कालें आसूं, लोक उचांबळीत जाल्यात, लोक कोर्टान गेल्यात आनी हायकोर्टान ताजेर बडी मारल्या. हायकोर्टान पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आडायला, हायकोर्टान मायन्स डिपार्टमेंटाक सांगलां ज्या पद्दतीन अशे तरेचो ट्रान्सपोर्ट चलता तो तुमी बंद करूंक जाय आनी कांय निर्बंध घाल्यात. ह्याच विशयाचेर चर्चा करूंक आमी हांगा जमल्यात. आमचे मदीं मायनींग एरियेन काम करपी दोन मानेस्त आसात. हांव तुमची वळख करून दितां. आमचे मदीं आसात सकाराम बाब पेडणेकार, जे सेक्रेटरी आसात मुळा खाजनाचे. सकाराम बाब, तुमकां आमचे कार्यावळीन हांव येवकार दिता. इनफॅक्ट काल तुमी कोर्टान वचून जे पद्दतीचे पळय इलिगल अशे तरेचें ट्रान्सपोर्टेशन चलतलें ताका आळो हाडला. आमचे मदीं आसात नरेंद्र यशवंत गांवकार, जे काले गांवचे सरपंच आसात. तुमी सद्या कोर्टान लडटात अशे तरेचे इलिगल ट्रान्सपोर्ट. गांवान रस्ते येदेच, थंय कितलो ट्रान्सपोर्ट जावप हाजे संदर्भांत कांय निकश आसात. मायनींग बंद जावचे पयलीं सुप्रीम कोर्टान तांकां सांगिल्लें की तुमकां रस्ते सुदारचे पडटले, तुमकां बगल मार्ग तयार करचे पडटले. ज्या रस्त्या वयल्यान इतले 100 ट्रक वता न्ही तुमच्या एरियेंतल्यान, 230 पळय. हय, म्हाका तुमचे कडल्यान समजून घेवपाक जाय तुमच्या गांवची नक्की परिस्थिती कितें. गांवचें नांव सांगात आनी तुमची थंयची परिस्थिती सांगात. हांव एक सामान्य आमचो सादारण मये गांवांत रावता आनी आमकां सादारण जो 2 मायनी मोठ्या प्रमाणात लागता. ते एक दुसरी मायन आनी एक तिसरी लागता ती बांदेकार मायन. हे 3 मायनीचो हांगासर मयेच्या हेका प्रादुर्भाव जाता. पयल्यान पयलीं आमी 2000 म्हाका दिसता सालांसून ह्या मायनींगचो इफेक्ट आमकां गांवांत चड जावपाक लागलो आनी तेन्ना पासून आमचे लढो चालू आसा. हय, आतां जेन्ना तेजो इफेक्ट चड जावपाक लागलो, तो परिणाम चड दिसपाक लागले, तेन्ना आमकां खंय तरी सरकार दरबारी प्रशासना कडेन निवेदनां कर आनी कितें मामलेदारा कडेन अर्ज कर आनी शेताची नुकसान भरपाई ह्या संदर्भात आमचे हे चालूच आसले. आनी तितून भरीक भर म्हणून 2020 इलिगल खनीज मदीं बॅन हाडलो मायनिंगाचेर. आनी बॅन हाडिना फुडें मायनिंगवाल्यांनी कॉम्पेन्सेशन जे दिताले आमकां शेतांक तें बंद केलें. आतां पर्याय कितें तर तेंच्यांनी हात वयर केले की आमी शेताचें कॉम्पेन्सेशन दिवंक शकना. पुणून जमीन जी पिड्यार जाली तेका वाली कोण ना. ना मायनींग डिपार्टमेंट ना गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट खंयचीच जबाबदारी घेयना. आमी दिल्ली निवेदनां किंवा कंप्लेनी ज्यो आसा रस्ते अरुंद आसतना थंय ट्रान्सपोर्टेशन करचें न्ही म्हणून तुमी निवेदनां दिल्लीं. हय, ताजी निवेदनां कितें जालें? त्याच्या नंतर आमकां जी निवेदनां दिली डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार हेच्या कडेन, हो 2020 आमी कोर्टान गेले तेन्ना इलिगल मायनिंगाचेर हे विशय सुद्दां आमी ती भितर अंतर्भूत केल्ले. त्याच बरोबर 2022 जेन्ना परत तेंच्यांनी मायनींग जेन्ना आमचो मये गांव जो आसा ह्या मये गांवान जो पैरासून बिचोली रोड आसा ह्या रोडाचेर आमच्या जन्मान तरी केन्नाच वाहतूक जावं नासली मायनिंगची. पयले फावट ही वाहतूक सुरू जाली आनी सुरू जाली म्हणटकूच आमी सुद्दां सरकारा कडेन दाद मागपाक गेले की हें जावचें न्हू. ह्या गांवांसून रस्ते अरुंद आसा, सगळें आसा. त्याच बरोबर जे शेतकारांचे नुकसान भरपाई किंवा शेतांक जे नुकसाणी केल्ली आसा तेची भरपाई काल कोर्टान सरळ सांगलां की 2022 पयलीं थंय अशे तरेचे रस्त्या वयल्यान मायनींग वचनाशिल्लें. सारकें आसा. तुमी कोर्टान गेले आनी कोर्टान तुमकां सांगलें की बाबा अशे तरेचे बंद करपाक जाल्यार मायनींग कंपन्यो जाल्यो की आमी अल्टरनेटीव रूट सोदतले आनी वेगळ्या रस्त्या वयल्यान मायनिंगाचो ट्रक वतले. ते गेलेच ना. आतां एफिडेवीट दिलें चौगुले कंपनीन. आपलो माल आमी 10 रेस्पोंडंट नंबर 10 तेणीन दिलें की आमी दुसऱ्या रस्त्यान हो माल व्हरता. आमी ताका मान्यता दिली की जर गांवांसून वाहतूक जायना जाल्यार आमकां कांय हरकत ना, तुमी अवश्य हो माल. अशे तरेचो आदेश उच्च न्यायालयान दितकीर ताजे प्रती किंवा ताजे जे ऑर्डर्स आसात ती पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, डायरेक्टर ऑफ मायन्स हांकां वचपा जाय न्ही. त्यो ऑब्वियसली वचपाकूच जाय. आनी ते पार्टी आसले न्हू त्या 2022च्या हेका खटल्याक ते पार्टी आसले म्हणजे तेची ऑर्डर तेंच्या कडेन आसा. आनी ही ऑर्डर आसतना सुद्दां ते बायपास करून नवीन हे ट्रान्झिट परमीट तेंच्यांनी दिलें आनी काल ही वाहतूक आतां चालू जाली. आमी ज्या पद्दतीन गोंयान भितर
लोकांक किंवा रस्त्याक किंवा गांवांक विचारनासतना कशे तरेन मायनींग कंपन्यो आनी तांचे ट्रान्सपोर्टर धुडगूस घालतात ताचें एक ज्वलंत उदाहरण तुमी कोर्टान वचून दाद मेळयल्या. हांव तुमचे कडेन येतां. काल्या गांवांत जे पळय कितें चल्लां, तुमी काल्याचे सरपंच नरेंद्र बाब गांवकार, तुमी तुमच्या गांवची परिस्थिती सांगची. पयली सुवातेर म्हणल्यार सांगूंक सोदतां सगळे आमच्या गोंयच्या लोकांक आमची काली पंचायत आसा ती केन्नाच मायनींग लिगल मायनिंगाक केन्नाच अपोज केली ना. फक्त आमी इलिगल मायनिंगाक अपोज करता. स्पेशली म्हणल्यार सांगूंक सोदतां आमचो फाटल्या दिसांनी खूब बोळ जाल्लो काले गांवांक. सडनली फाटली मे म्हयन्याक सडनली 2 वॅगिनी खाली केल्यो. 2 वॅगिनी अरावंड 200 पुलीस फोर्स डिप्लॉय केलो थंय आनी 200 पुलीस फोर्स डिप्लॉय केलो आनी थंय पंचायतीक कांयच अवेरनेस ना. लोक येवन पंचायती फुड्यान विचारता तुमी कशें परमिशन दिलें. पूण ठेकेदार कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते जब्बल जबरदस्तीन खंयचे इन्फ्लुएन्शियल करतात, कितें करतात तें आमकां खबर ना. प्रत्येक म्हणटात पंचायत कांय ना, पंचायती व्हॅल्यू ना. पंचायतीक ग्रामसभेक रेजल्युशन घेतलेलें लोकांनी अरावंड 100 लोकांनी रेजल्युशन घेवन हो ट्रान्सपोर्ट आसा तो काले गांवांत नाका. तो पर्याय म्हणून ताका 3 किलोमिटर डिस्टन्साचेर थंय पर्याय आसा, थंय रेल्वे यार्डां करचो अशें म्हणून सांगिल्लें. आनी तो ट्रान्सपोर्ट जाता तो सांग गांवां भितर 10 मिटरांचेर घर आसात, 10 मिटरांचेर शाळा आसा, 10 मिटरांचेर चर्ची आसात. आनी थंय उल्लेखनी करता आसतना कोणा विचारना. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक कोणा विचारनासतना तें कन्सर्न टू ऑपरेट दिता, ट्रान्सपोर्ट ओडपाक टर्निस्ट पास दिता, DMG दिता. पूण हेजेर कशे पर्याय करून कोण हेजा आतां म्हणलें की ट्रेनींतल्यान माल देंवयलो आनी ते माल देंवोवपाक ताजेर निरीक्षण करपाक ते संरक्षण दिवपाक 200 पुलीस आशिल्ले म्हणून. एक्झॅक्टली फाटली मे म्हयन्याक लास्ट एंडिंगाक 200 पुलीस फोर्स, पिंक फोर्स सगळो खंयच्याच पुलीस फोर्सा आमी सगळी कन्सर्न ऑथॉरिटी पुलीस डिपार्टमेंटाचे RTI लोकांनी मागून विचारल्यार तेंचे कडेन दिवपाक पेपर ना, दाद मागल्यार तेंचे कडेन विचारपाक कांय ना. आमी 200 पुलीस कशे आयले, कितें आयले म्हणून विचारल्यार तेंचे कडेन कांय ना. आमी सगळे ऑथॉरिटी लेटर केल्ली, पंचायतीक रेजल्युशन घेतिल्ले नंतर आमी सगळ्याक मायनिंगा लेटर केलें, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा लेटर केलें. सो हाजो अर्थ असो मायनींग कंपनी पोलीस संरक्षणान मायनींग माल हाडटात, माल ट्रान्सपोर्ट करतात आनी कायद्याचो कसलोच पाळो दिनात. कायद्याच पाळो दिना म्हणून नेसेसरी फाटली कोर्टान तांकां स्पेशली काल आतां स्टे दिल्ली आसता ह्या ट्रान्सपोर्टाचेर. तो एक्चुअल ट्रान्सपोर्ट जाता तो भगवान महावीर वायल्ड लायफ सेंच्युरी जाता. तितूंत भगवान महावीर वायल्ड लायफ सेंच्युरी तो ट्रान्सपोर्ट जाता. तो ट्रान्सपोर्ट करपाक लोकां तरी कितें करतले जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेजी परमिशन त्याची परमिशन म्हणटात. पूण येद व्हडलो ट्रान्सपोर्ट कर्नाटकाच्यान वॅगिनीन येवन ट्रान्सपोर्ट काले अनलोड जाता इन वायल्ड लायफ सेंच्युरी. ती प्रॉपर्टी आहा ती रेल्वेची न्ही, ती एक ओनर आसा तेंचे खुटकार म्हणटा ते ओनर आहा तेंची प्रॉपर्टी आसा. ते आमकां कितल्योश्यो कंप्लेन दिल्यो आमच्या जाग्यांक करता, पूण पाट जबरदस्ती करून हो ट्रान्सपोर्ट करतात. म्हणल्यार लोकांचेर प्रेशर घालून ट्रान्सपोर्ट करतात. हांव नरेंद्र बाब तुजे कडेन हांव येता. म्हाका सकाराम बाब तुमी सांगात की काल जरी मये गांवच्या लोकांनी जरी अशे तरेची दाद कोर्टान मागिल्ली आसली तरी कोर्टान काल स्पेसिफिकली सांगलां फक्त मये किंवा काले गांवचो हो प्रश्न न्ही, हो सबंद गोंयचो प्रश्न. त्या संदर्भात तुमकां कितें दिसता की गोंयचे ग्रामीण भागांत जंय इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें ना, रस्ते सारके नात, लोकांचे प्रदुशणा संदर्भात लोकांचे प्रॉब्लेम आसात, लोक शांतीकायेन रावतात. तुमी जर तुमचे कडेन तर अशें म्हणलां सकाळीं 4:30 ट्रान्सपोर्ट सुरू जातालो. बरोबर. हां, जशें आतां सरपंचानी हांगासर निवेदन केलें हय. त्याच प्रमाणे आमी जे जे कितें सोपस्कार करपाक जाय ते सगळे सोपस्कार थंय केले. पूण हो ट्रान्सपोर्टाक लागून जे कायदेशीर बाबी आमी परत एकदा उल्लेख करता की इल्लिगल मायनिंगाकूच आमचो विरोध आसा. जशें तेंच्यांनी म्हटलां लिगल मायनिंग करचें म्हणून आमी सगळे तेका सपोर्ट केल्लो आसा वयल्यान. पर्यायी रस्तो आमी फाटले फावट तांकां दाखयल्लो की खंयच्यान ट्रान्सपोर्ट व्हरपाक मेळटा. एक आसलो तो शिकेरी जेटी, ज्या जाग्यार माल डायरेक्ट बार्जीन घालपाक मेळटा. फक्त अवघो 2 ते 3 किलोमिटर हो रस्तो मायनिंगूच रस्तो तो. आनी थंयसर इतलीं वर्सां जें मायनिंग चलतालें तें त्याच रस्त्यान चलतालें आनी थंयच्यानूच तो माल सगळे व्हरताले. आनी लोकांक कोणाक प्रॉब्लेम नासलो. फक्त जें कितें मायनिंगाचें सिल्ट आनी कितें हें शेतान येतालें पळय येतालें हो जो डिफिकल्टी आसल्यो, ज्यो प्रॉब्लेम आसले ते तेंच्यांनी सॉल्व करपाक जाय आसले जाल्यार लोकांचो कांयच विरोध नासलो. पूण जेन्ना तेंच्यांनी हे सगळे विशय सॉल्व करूंक ना तेन्ना आमकां खंय तरी धांव घेवची पडली. आनी धांव घेवन आनी तेजो फायदो जालो आमचे
डॉक्टर क्लाउड आल्वारीस आमी यांचे खूब उपकारी आसा की तेंच्यांनी आमकां पयशा शिवाय हो सपोर्ट केल्लो आसा आनी कसलेच फीची अपेक्षा न धरता तेंच्यांनी हो लढो मयांक लागून दिलो न्हू. हांव म्हणटा हो सबंद गोंयांक लागून एक बरें काम तेंच्यांनी केल्लें आसा आनी ते करीत आसा काम. तितून हें एक व्हडलें काम तेंचें ना, पूण जावन म्हाका ताई फुडलो प्रश्न सी कायद्यान ऑलरेडी वेगवेगळे आदेश ह्याचे पयलींच दिल्यात. आतां पळय हां, म्हजे कडेन एक ऑर्डर आसा. ती ऑर्डर आसा ती स्वता मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट बरोबर. पर्यावरण मंत्रालयान म्हणलां की ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ द मिनरल्स बाय रोड पासिंग थ्रू द विलेजीस वील नॉट बी अलाउड. 2014तले सर्क्युलर तें Exactly. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट बरोबर. सेंट्रल गव्हर्मेंटाची. आतां तें जेन्ना आमी फाटले फावट सुद्दां 2022 जेन्ना 20 प्रॉब्लेम जालो 22 तेन्ना तें सर्क्युलर लावन डेप्युटी कलेक्टराक आमी लेटर केलें, आमच्या PIक लेटर केलें. बाबा रे हें लेटर कितें म्हणटा, हो कायदो सांगता काय ना आमकां. तूं कायदो त्या ट्रान्सपोर्टराक कित्याक विचारना. एक्झॅक्टली. वयल्यान हांव आनी म्हाका सरपंच आमचे आनी इतर लोकांक तेन्ना अरेस्ट केले, भितर उडयले. एक्झॅक्टली तोच म्हणटा तूं सरपंच अरेस्ट करतात, गांवांत 200 पुलीस पोलीस दवरतात. हाडटा, फाटजल म्हणल्यार 200 पुलीस हाडटा. आडोवपाची तरी केले जाल्यार पुलीस सांगता तेंकडे काडून भितर उडोवपाचें म्हणून. गाडी हाडटा, बसी हाडटा लोकांक भितर उडोवपाक. आनी फॅक्ट हांव म्हणटा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कन्सर्न दिता आसतना फॅक्ट पळयना. थंय कॅवेट फायल केल्लें आसलेलें, लोकांक तेणे घेवन एक विचारपा आशिल्लें. थंय तुमी खरेंच लोकांक घेवन विचारपाक कितें प्रॉब्लेम, फॅक्ट कितें. कोर्टान ऑर्डर दिल्ली आसल्यो खंयचोय ट्रान्सपोर्ट करता व्हील वॉश घाल, व्हील वॉश ना, कांय सर्टन कांयच ना. हांव तरी म्हणटा, तुमी तरी म्हणटा 20-25 किलोमिटर, हांव म्हणटा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक दिसना काय कितें. 5 मिटराक 10 मिटराक घर आसा. ही 14 वॉर्डर अशें म्हणटा जाल्यार 5, 10, 15 मिटरा भितर घर आसा. थंय अनलोडिंग जाता आनी कर्नाटकाचो वयर हाडून अनलोडिंग करतात आनी डस्ट पोल्युशन जातात. कोणी कितें उलयल्यार ते ट्रान्सपोर्टर आसा ते व्हडले व्हडले आदेश दिता. आमचो गांवचो ट्रान्सपोर्टर आहा तो विलास गांव देसाय, स्पेशली तो भारतीय जनताचो मंडळ अध्यक्ष आहा. तो मंडळ अध्यक्ष असल्या कारणान ताका 200 पुलीस फोर्स मेळटा काय कितें, हेजे CMानूय दाद घेवची. आनी सांगता आसतना हो सगळो ट्रान्सपोर्ट आमचे हायली इन्फ्लुएन्शियल आहा म्हणून करतात आमी. लोकांची आमकां परवानगीची गरज ना. पंचायत म्हणटी कांयच हेंच ना, पंचायतीक म्हणटा रोल ना तितून म्हणटा ते. पंचायत म्हणटी फकत नांवा खातीर आसा अशें तांची उल्लेखनी. फाटले फाटी आमचे भितर फेब्रुवारी म्हयन्याक ई ऑक्शन ट्रान्सपोर्टेशन जाल्लो. ई ऑक्शन ट्रान्सपोर्टेशन सडन डेथ जाली ऑन रोड. एक चेडवाची 17 वर्सां चेडू सडन डेथ जाली. तेन्ना ट्रान्सपोर्टरान हात वयर काडलो, माजी सरपंचान हात वयर काडलो, सगळ्यांनी हात वयर काडलो. आमी तेच बाबतींत म्हणलें का लिगल ट्रान्सपोर्टेशन करपाक गांवच्या लोकांक कसलोच प्रॉब्लेम ना. इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन करनाकात, लोकां भितर जाणूत घालात, लोकांक विचारात, पंचायती विचारात. आतां नरेंद्र गांवकार हो स्वता BJPचो सरपंच. BJP तूं BJPचो मरे. आमी BJP सरपंच, आमचो आमदार BJP, आमची पंचायत BJP. फाटले कित्येकशे वर्स जालो काले हो गांव BJPचो बालकिल्लो म्हणून वळखता आमच्या तुमचो मतदारसंघात. मंडळ अध्यक्ष मंडळ अध्यक्ष करता? तो BJPचो. ताका पाठपुरावो खंयच्या तरी मेळटा आसतलो अशें म्हणपा आमकां कांय हरकत ना. वयल्या उच्च पदस्थ ताका सपोर्ट करतात. उच्च पदाक सपोर्ट करता. आनी एक तेगे अशें एविडन्स आसा, फाटली ग्रामसभेक ठराव घेतलो लोकांनी आनी फाटली व्हिडिओ कितलेशे व्हायरल जाले. कितें ठराव घेतलो? तेणे फाटले 200 पुलीस मागपाक डेप्युटी कलेक्टराक, DIGक आनी प्रमोद सावंतजीक आमचे हॉनरेबल CMाक तेणें लेटर दिलें की ती काली गांवाक आपूण ट्रान्सपोर्ट हाडटा आनी आपल्याक पुलीस प्रोटेक्शन दिवचें. आनी थंय लोकांनी 200 सायनी मारून दिल्यो. त्यो सायनी पयल्यार कोण तरी भायर आसा, कोण तरी गांवां नाच, कोण तरी भाग म्हणून नांव बरयता, सायन मारता पिंगळ म्हणून. आनी बोट लावपी ते शिक्षण ना तांकां, कांय ना. टोटल बोगस सिग्नेचरी 200 लोकांचे घेतल्यात आनी परचे आमचे लास्ट बोगस सिग्नेचराच्या नांवान 200 पुलीस आयले. 200 पुलीस आयले अशेंच म्हणपाक येता. आनी आतां काल आमची ग्रामसभेक परत रेजोल्युशन ठराव पास केला. त्यो बोगस सायनी आसा त्यो विलास देसाय मंडळ अध्यक्षान केल्ली आसा. तेजेर आमच्या पुलीस स्टेशनार कंप्लेन लॉन्च करा म्हणला. सायनी आहा त्यो व्हेरिफिकेशन जाय. पळयलो एक BJPचो स्वता कार्यकर्तो जो स्वता सरपंच आसा, स्वता एलिगेशन करता की अशे तरेचे ट्रान्सपोर्टेशनान भितर पॉलिटिकल इंटरफिरन्स जाता, बोगस सिग्नेचरी घेतात आनी 200 पुलीस थंय येतात मायनींग, इलिगल मायनींग हाडोवपा खातीर. तुमचे कडेन कितें चल्लां? पॉलिटिकल इंटरफिरन्स जाता ना जाल्यार जावंक शकना न्ही. पॉलिटिकल इंटरफियरन्स नासतना ह्यो गोश्टी जावंकूच शकना. एक्झॅक्टली. कित्याक तर जेन्ना आमी डेप्युटी कलेक्टर किंवा मामलेदार हय यांच्या कडेन जेन्ना खंयच्या गोश्टीक दाद मागता, हांवें
28/11 तारखेक आमच्या 28 डिसेंबर 2023 डेप्युटी कलेक्टराक स्पश्ट लेटर केलें की बाबा अशें आमकां आयकूंक येता की आतां परत मायनींग सुरू जावपाचें आसा. हय. आमची स्टे ऑलरेडी आसा आनी तरी सुद्दां हें मायनींग चालू जावपाचें आसा. तेन्ना तुमी कायद्याचें पालन करा आनी तें वेवस्थीत जावं न्ही. त्या शिवाय जे फार्मर आसा किंवा तेंचे जे मूलभूत प्रश्न जे फाटल्या कंपन्यांनी जे कितें नुकसानी केल्ल्या ते क्लियर करा आनी कायदेशीर बाबी पडताळून तुमी वाहतूक सुरू करा. येस. आनी सो ते ऑफिशियल पत्र दिल्लें ऑफिशियल पत्र दिल्लें आसा आनी तें सुद्दां हांवें काल ऑफिशियल पत्र कितलींय दिली जाल्यार ते कोण हेच घेयना. म्हाजे कडेन ऑफिशियल पत्र हांव डिसेंबर 2022च्यान 23च्यान ऑफिशियल कितलींशीं पत्र केल्लीं आसा. खंयची डिपार्टमेंटाक पत्र केल्लेशें ना. एकच म्हाका थँक्स म्हणून दिसता आमच्या आदरणीय पंतप्रधान मोदीजी हांकां, कित्याक स्पेशली थँक्स म्हणटा. आमच्या ग्रामसभेत ठराव घेतिल्लो कन्सर्न लेटरां ती आमच्या CMO ऑफिसाक घरात, CMाक घरात, चीफ मिनिस्टराची गोंयची घरात, तशेंच आमच्या आदरणीय नरेंद्रजी मोदी प्रायम मिनिस्टराक लेटर करात. आमी पंचायती लेटर वडीचे वयल्यान प्रायम मिनिस्टराक लेटर केलें. थोड्या दिसांनी आमी ताका लेटर करतरी थोडे दिसांनी फीडबॅक आयलो प्रायम मिनिस्टराच्या ऑफिसाच्यान. तुमची कितें डिफिकल्टी आसा त्यो आमी हें करून घेतली आसा आनी तुमच्यो मेंबर सेक्रेटरी हो हेजे सगळे डिटेल आसा तो तुमचे पंचायती येवन सगळी डिटेल आहा तो एक्झिक्यूट करतलो. पूण मोदीजीन आमकां एक अशी दाखोवन दिलें बारीक गांवची सुद्दां गजाल आपूण हँडल करूंक शकता. हेका लागून म्हाका अभिमान म्हणटा दिल्ली आयकता पूण गोंय आयकना. गोंय आयकना. गोंयाक आमी आमच्या CMाक कितलीशीं लेटर बरयलीं, आमकां केन्ना रिप्लाय दिलो ना. मंडळ अध्यक्ष तरी म्हणटा ती लेटरां पंचायतीची कांय ना, ती काडून कचऱ्या उडयली. अशें आमकां रिप्लाय फीडबॅक लोकांच्या फुडें येता, अध्यक्षा फुडें येता. ताणें पळय आतां पोटतिडकीन आपलो प्रश्न मांडलो की तुमकां मये गांवांनी तेच न्ही. तुमी आतां म्हणलें तुमी ऑफिशियली मायनींग सुरू जावचे पयलीं वेवस्थीत हे सगळें व्हरून तुमच्या मामलेदाराक सांगिल्लें. बरोबर. वास्तवीक आमी कशें आहा, आमी मायनींगच्या विरोधात नात हें पयलीं पासून उलयत आसा. बरोबर. म्हणून हेका लागून जे जे पत्र वेव्हार केले मुख्यमंत्र्या पासून सगळ्या डिपार्टमेंट, मायन्स डिपार्टमेंट, झुऑलॉजी सगळ्या कडेन केले. पूण परत रिप्लाय ती कोणाचीच ना आनी कितेंच तेजेर तेंच्यांनी हें घेवंक ना, दखल कसलीच घेवंक ना. म्हणून मागीर कायदो हातीन घेवचो पडटा. एक्झॅक्टली. ना, म्हाका feedback एक सांगात, खंयच्याच म्हाका एक department सांगात, दिना. तुमी आतां सरळ खंय स्टँड घेतला, परत आतां कोर्टान आदेश दिला. हो कोर्टान आदेश दिलो तरी जर तो आदेश जर अंमलबजावणी जर जाली ना, आमी मायनिंगच जावपा दिवपाना म्हणून. मायनींग भायर जे आसा, ज्या जाग्यार मायनींग जावपाक, मायनींग ना जालें ना काही लोकांक नुकसान आसा, त्रास जाता. जे कोण भितर बिजनस हें केल्ले आसा तांकां त्रास जातलो. पूण जर कायदेशीर प्लॅन हें करीत आनी तेजे जर मायनींग जायत जाल्यार आमचो ताका विरोध ना. त्या शिवाय आमी मये पाणलोट संघ म्हणून आमची एक संस्था आसा, NGO. आमी NGOन एक स्पेशल रिपोर्ट तयार केल्लो बायोडायवर्सिटी आनी आमची संस्कृती म्हणून 250 पानांचो रिपोर्ट तयार केला आनी भितून सुद्दां सस्टेनेबल मायनींग कशें करचें गुड. हे टॅक्निकल मनीस हाडून ते सगळे सर्वे करून तेजो रिपोर्ट सगळो तयार केला. Very good. मुख्यमंत्र्याच्या हातीनूच तेजें उद्घाटन जाल्लें आसा. Good. सगळो पंचायतीन सबमीट केला. तोच रिपोर्ट आमी बायोडायवर्सिटी जी आमची मयेची आसा तेका एटॅच केल्लो आसा. आतां सरकारान तेजेर पळोवचें की बाबा ह्या रिपोर्टान जर बरें आसा जाल्यार त्या पद्दतीन मायनींग चलोवपाक आमची हरकत ना. सारकें. म्हणजे तुमी हे प्रॉपर वे. आतां पळय आमी तुमकां कोण दोश दिवंक शकनात. तुमी सारके मायनींग सुरू जावचे पयलीं मामलेदारा कडेन गेले, मामलेदारा कडेन ताका सगळें सांगलें अशे तरेन मायनींग सुरू जावपाचें आहा. पयलीं भशेन धुमशणां घालनाकात. सुप्रीम कोर्टान कांय नियम आखून दिल्यात, ते नियमाची काटेकोरपणान अंमलबजावणी करात. ताचे पयलीं तुमी बायोडायवर्सिटी, जैवविविधता, एकूण गांवचो वाठार, थंयचे लोक, शांतिकाय, सृश्टी ह्या सगळ्या नदरेन एक रिपोर्ट करून CMाच्या हस्तेच उद्घाटन केलां. म्हणजे तुमी सारके प्रॉपर वे गेल्यात की तुमकां गांवांत मायनिंगाक विरोध आसपाचें कारण ना, पूण सारकें वेवस्थीत करात. बरोबर. हां, काले गांव तुमी तेच करतात न्ही? आमी तेच करतात. आमी म्हणटात कितें मायनींग आमी केन्नाच लिगल मायनींग आमी अपोज केलें ना. आमकां थंय भरघोस मायनींग जाता. इलिगल मायनींग जे वायल्ड लायफाक आसा, लोकांक त्रास आसा थंयच्यान तितून पोल्युटेड जाता ते करनाकात म्हणटा आमी. अल्टरनेटीव सोर्स आसा 3 किलोमिटर सांतोन विलेजीक अल्टरनेटीव सोर्स आहा रेल्वेक. डे नायट हाडून खाली करात. लोक अपोज ना थंय, लोकांक वस्ती ना थंय, घर ना थंय, थंय करात. हे लोकांक वस्ती आसले कडेन, घर आसले कडेन पूण थंय कित्याक करनात ते?
आतां कोणाक खबर कितें बेनिफीट थंय कॉस्ट चड येता. सेम इक्वल 3 किलोमिटर आसा रेल्वे ट्रॅक घालपाचो 3 किलोमिटर आसा. फाटले चौगुले थंय कितलेक वर्स थंय केलां. आमी अल्टरनेटीव सोर्स म्हणटा, आमी बंद करनाका म्हणटा. गांवां आसा, गांव वस्ती आसा थंय करनाकात. आमची शाळा आसा थंय, चर्ची आसा थंय, स्कूल आसा थंय, बारवाडी आसा थंय, आमची अंगणवाडी आसा, प्रत्येक गांवान तेच सांगलें न्ही. अंगणवाडी आसात, शाळा आसात, चर्च आसात, थंय देवूळ आसा, थंय ल्हान भुरगीं वतात, जाणटे लोक थंय राबिता करून आसात. हांकां सगळ्यांक त्रास जायना आसतना मायनींग चलचें अशे तरेचे प्रत्येक गांव म्हणटा. आनी स्पेशली लोक पंचायती फुड्यान पंचायतीन पिटिशन घालना आसतना स्पेशली जनरल पब्लीक घालता. अनलोडींग जाता थंयचे. आमचे स्पेशली दोन सिनियर सिटीजनान एक हें घातलें, पिटिशन घातली कोर्टाक. तेजे उपरांत त्यांची पिटिशन कशें कितें केलें तें खबर ना. गोवा फावंडेशन थंय आयलो आनी लोकांक एक गोवा फावंडेशनान बेद दिली. बरी कार्य करून गोवा फावंडेशन क्लाउड हावस आयलो लोकांच्या वतीच्यान आनी तेणें क्लाउड हावसान थंय स्टे घेवन दिली टील 23rd. तांकां खरेंच देव बरें करून म्हणपाचें. कित्याक असली कोण हें मस्तीपण करून करता म्हणपाक तांकां मस्तीपण करून करता. गांव पळयना. म्हाका एक सांगात, फकत ट्रान्सपोर्टाचो प्रश्न न्ही, आतां थंय पोल्युशनाचो इश्यू आसा. आनीक हायकोर्टान गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक, जी एक टेक्निकल बॉडी हें सगळें मॉनिटरींग करपाची, तांकां सांगलां वॉटर पोल्युशन जावचें ना, एअर पोल्युशन जावचें ना, हाजे खातीर मॉनिटरींग करात. बरोबर. आतां कोर्टान तांकां ऑर्डर दिली. आतां तेंचें इम्प्लिमेंटेशन करपाचें काम जें आसा तें तेंच्यांनी करपाक जाय. एक्झॅक्टली. आतां आमी 2020 एक याचिका दाखल केल्ली मुळाक खाजन आनी अदर्स म्हणून. भितर पिसुल्ल्या, मागीर शिरगांव, पिर्णा हे सगळे भितर सहभागी आसले आमच्या बरोबर, मुळाक खाजना बरोबर. तेंच्यांनी जे निर्देश दिले तेन्ना कोर्टान, त्या निर्देशाचे आयज मेरेन अंमलबजावणी जावंक ना. सारको फॅक्ट. कित्याक लागून आमचे 23 फाटले मे म्हयन्याक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कन्सर्ट आहा तो रिवोक केल्लो. रिवोक करतरीर ते पिटिशनर आहा तेणी हें दिल्लें, तुमी तरी फुडें चालू करता जाल्यार लोकांक कॉन्फिडन्साक घेवन मिटींग घेवन करचें. पूण पोल्युशन कंट्रोलाक कोणाक कॉन्फिडन्साक घेतलें ना. ऑनलायन मॉनिटरींग सिस्टम लायलें ना. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आयलो, पळयलो कितें मॉनिटर केलें कितें तें खबर ना गांवच्या लोकांक. डायरेक्ट परमिशन दिलें ऑपरेट. ह्यो आतां 2 बॉडीज आहात, गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, दुसरे आहा डायरेक्टरेट ऑफ मायन्स. आतां ह्यो संस्था, ह्यो सरकारचे एक मेन ऑर्गन. हातूंत भितर तर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड एक स्वायत्त संस्था, हांणी स्वता फुडाकार घेवन ह्यो सगळ्यो पोल्युशना संदर्भांतल्यो अटीची पुर्तता करपाक जाय. आतां 2020 पासून 24 पर्यंत म्हणजे आयज पासून ट्रान्सपोर्ट जे ई ऑप्शन आहा तो ट्रान्सपोर्ट जालो. आतां ह्या ट्रान्सपोर्टाच्या रुटान जो पयलीं ज्या जाग्यार म्हाल उखल्लो थंयसर जे पावसान परत आसा तशें उदक जे ओपन जाल्ली हें एरिया तो सगळो उदकान गेलें. ताका लागून एरेस्टर्स जावं आनीक कितें ह्यो सुविधा तेंच्यांनी करूंक ना. काम कोणाचें? पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी मायनींग. तेंच्यांनी खंय पळयलां परत वचोन. कॉन्ट्रॅक्ट दिलें ताका, ती म्हाल उखला आनी तुमी व्हरा. थंयसरलें बाबा क्लियर जालें. ताका आडोवपाक जाय, आमी थंयसर रिस्टेन करपाक जाय, ते उदकान वचपाक जायना. आमची पयरा जी न्हंय आसा ही पूर्णपणे सिल्टान भरलेली आसा. थंयच्यान बार्ज वाहतूक जाताली. आयज थंय व्हडी वचना. तश्योच आमच्यो गांवांतल्यो थंयसर पोंय ज्यो आसा ह्यो पोंयो सगळ्यो फूल भरलेल्यो आसा सिल्टान. खारा उदक सगळें शेतान येता. बरोबर. म्हणून आमकां कोर्टाक वयचें पडलें न्हू. म्हाका एक सांगात, आतां हाजे पयलीं नियम आशिल्ले, हाजे पयलीं सुप्रीम कोर्टान आदेश दिल्ले, तुमच्या प्रकरणांत तर हायकोर्टान आदेश दिल्ले आहात, पूण ताची अंमलबजावणी जावंक ना. आतांय जर हे इतले सगळे व्यवस्थीत निकश आसात, आदेश दिल्ले आसात, इतलेंच न्हय तर डायरेक्टर ऑफ मायन्स आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक सांगलां एफिडेवीट दिया डिटेल की आमी अशें अशें इम्प्लिमेंटेशन करतले, तरी जर जालें ना जाल्यार, कारण आतां आमी उलयतात त्या प्रमाणे दिसता की सगळें पॉलिटिकल प्रेशर आसा. पॉलिटिकल प्रेशरान मायनींग सुरू जाता. इलिगल मायनींग जावपाक जायना, लिगल चालू जावपाक जाय. पूण जर अशे तरेची जर वेगवेगळ्यो सरकारी यंत्रणा आनी पॉलिटिशियन जर फाटल्यान रावन जर अशे तरेचे धुमचण चलपाक दितात, हें तरी काली गांवां सारकेंच, काली गांवची तरी लोकांक खबर आसतलें, सावड्डी मतदार लोकांक तरी खबर आसतलें. पॉलिटिकल पावर नासतना इतले पुलीस इतली प्रोटेक्शन दिवन ट्रान्सपोर्ट करपाक शकना. आज हाडितले फाल्यां हाडितले म्हणून पुलीस फोर्स, भरमास पुलीस फोर्स येता. तेजेर पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स आसूंक आसतरी आसपाचो 100% चान्स, नाल्यार अशें जावंकूच शकना. रेल्वे म्हणटा ती व्हडली ऑथॉरिटी. रेल्वेक बोगीन लोड करून इतले ऑब्जेक्शन आसतना रेल्वे बेगीन हाडटा म्हणल्यार इन्फ्लुएन्शियल पावर जायोच ताका, नाल्यार कसो जावं शकता. एक्झॅक्टली. म्हाका एक सांग, एक हातूंत भितर आनी एक इम्पॉर्टंट प्रश्न येता
जेन्ना इलिगल मायनींग चलतालें तेन्ना मायनींग कंपन्यांनी कितें केलें, गांवच्या लोकांकच ट्रक घेवपाक दिले. गांवचे लोकूच ट्रक म्हणटकीर कितें जालें की कोण आनी तांकां विरोध करतलो, तेच चलयताले, तेच ट्रिपी मारताले, तेच धुमशणां काडटाले. सरपंचांनी ट्रक घेतले, पंच मेंबरांनी ट्रक घेतले. ताका लागून इलिगलिटी जी आशिल्ली तिची तीव्रता आनीक वाडली. आयज हायकोर्टान जें डिसिजन एक दिल्लें आसा भितर पळय तें CCTVचें, हय. तें म्हाका दिसता खूब पयलीं जावपाक जाय आसलें. तें जर जाल्लें म्हाका दिसता 100 पटींनी आनीक जे सरकाराक सुद्दां आनीक फंड येतलो आसलो. कित्याक इल्लीगल मायनींग अशें मोठ्या प्रमाणांत जालां तेजो सुमारांनी ना. थंयसरलो कितलो माल आमी RTI मागले मायन्स डिपार्टमेंटा कडेन, तो हेज्या कडेन धाडटा, तो तेज्या कडेन धाडटा, आमच्या कडेन कांय ना डिटेल म्हणटा. अरे आतां माल तुमचो थंय आसा कितलो, Exactly. तुमी ऑप्शन केले कितलो आनी उरलो कितलो, हेजो थांग पत्तो ना. एक्झॅक्टली. तो CCTVचेर आयज कळोंक शकता की कितल्यो ट्रिपी वयता आनी खंय व्हरता. पूण म्हाका एक सांग, आतां जो पळय कितें मायनींग ई ऑप्शन काडून दवरला, तोच माल वतलो, हाजेर तुमी देखरेख कशी दवरतले? आतां CCTV लावपाक लायल्या न्हू कॅमेरा. ओके. आतां कितल्यो ट्रिपी गेल्यो सादारण एक मागीर थोडे टनेज आहा ते कमी जास्त जावंक शकता, पूण अमके ट्रक बाबा गेले तेच्या वरसून कळपाक शकता. थोडेशी जरी तेजेर रिस्ट्रिक्शन येतले, चोरयेचेर रिस्ट्रिक्शन येतले. बरोबर. चोर आसा तो आपलें काम करीत रावतलो, म्हणून कोर्टाचें काम जें आसा आनी प्रशासनाचें काम आहा तें आडोवपाचें काम. नरेंद्र गांवकर बाब सांगात, गांवचे लोक इलिगल ट्रान्सपोर्टेशनान इनवॉल्व असतात? गांवचे लोक आमचे काल्या गांव म्हणल्यार पळोवपाक गेल्यार इलिगल हेका कोणूच हें नासतलें, एक्टीव नासतलें. कित्याक आमचे थंय मायनींग भरमासाट जालें, पूण आमच्या गांवां एक 40 ते 50 ट्रक आसा सद्या. चड कांयच ना संख्या, 40 ते 50. आनी लोकांक शांतता जायी. गांवां नाका, लोकांक म्हणटा लिगल मायनींग करात, गांवां नाका, अल्टरनेटीव सोर्स आहा थंय करात म्हणटात. अल्टरनेटीव सोर्स कित्याक करपाक पळयना काय कोणाक खबर? सद्याक कंपनीज आहा. आतां हो कॉन्ट्रॅक्टर मेन हा सेजागोवा वेदांता कंपनी. पंचायतीन तांकां कितलीशी लेटर केली, पूण हे सेजागोवा वेदांता आहा ते एक दीस पंचायती येवन कांय विचारना तेणी, कांय विचारना, लेटराचें उत्तर दिलें ना. म्हणल्यार पंचायत ही तांकां कांयच न्ही, कॉन्ट्रॅक्टर हे ठेकेदारच व्हडले जाले तांकां. आनी ठेकेदारा फाटल्यान राहत राजकीय शक्ती. राजकीय शक्ती अशी स्पश्ट पळयत जाल्यार एकूण जाल्यार सगळें. आनी सेजागोवा ही कंपनी अशी करता तशी करता. सेजागोवाक एक पंचायतीन निवेदन दितरीत सेजागोवान रिप्लाय दिवपाक आसलेली. सेजागोवान एक रिप्लाय सुद्दां दिवना न्ही. रिप्लाय सुद्दां दिली ना. आमी सकाराम बाब, स्पेशली आमच्या कार्यावळीचो वेळ सोंपत आयला. म्हाका तुजे कडल्यान फायनल स्टेटमेंट जाय. तुमकां कोर्टान आदेश दिला, तुमकां सांगलां की अशे तरेचें मॉनिटरींग जातलें, इलिगल मायनिंगाचेर पूर्ण रोख, एका अर्दान मायनींग डिपार्टमेंट, दुसऱ्या अर्दान पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड दवरतले. तांकां सांगलां स्पेसिफीक आमकां अशे तरेचें एफिडेविट हाडून दियात. विश्वास आहा जातलें? बरोबर. हांव म्हणटा कितें, हें जातलें अशें आमकां आयजूय विश्वास ना. म्हणून त्याच्या बरोबर आनी एक गजाल जावपाक जाय आसली की जे लोकल रिप्रेझेंटेटीव आसा, जे NGO म्हणा किंवा आमच्या सारके जे पिटिशनर आसा, ह्या पिटिशनराक तेंच्यांनी ह्यो सगळ्यो वेवस्था करतना थंय बरोबर घेवपाक जाय. त्या प्रत्येक गांवांतले एक पंचायत आसूं किंवा आनीक कोण आसूं. आतां CCTV बसयता म्हणून सांगले, पॉल्युशन कंट्रोलाचे आतां रोखडेच थंय मॉनिटरींग स्टेशन लागपाक लागले. सकाळीं म्हाका येवन कॉन्टॅक्ट केलो तेंच्यांनी आनी आयज थंय लागू जाले, बसयले, ऑलरेडी बसयले. इतले फास्ट पळय. इतले फास्ट जर तुमचे जाता जाल्यार हें पयलीं कित्याक जायनासलें? सारकें. म्हणून तुमी हे जर कायद्याची अंमलबजावणी व्यवस्थीत जातली जाल्यार लोकांक विश्वासान घेवन तुमी जी टीम आसा ती तेच्या ही मागणी तुमकां मान्य आसा? मान्य आसा. आमची थंय पळोवपाक गेल्यार आमी रेल्वे यार्ड म्हणटा त्या रेल्वेन हरशें पार्किंग यार्ड म्हण डिक्लेअर केल्ल्या. रेल्वे तितून वता अनलोडिंग करून. रेल्वेन स्पेशली पेपरांचे हा पार्किंग यार्ड. आनी पळोवपाक गेल्यार तो रेल्वे नांवारूच जागना थंय. इतल्यान हांव कार्यावळ सोंपयतां. सकाराम बाब, तुमी आनी नरेंद्र यशवंत गांवकर, तुमी हांगा येवन पोटतिडकीन तुमचे प्रश्न मांडले. आमी हे सतत म्हणटात, शहरांनी व्हडले व्हडले पूल, एक पूल 8,000 कोटी, दुसरो 21,000 कोटी, स्मार्ट सिटीचेर कितले 600 कोटी, आनी गांवांत जंय मायनींग म्हणजे गोंयच्या अर्थवेवस्थेचो कणो म्हणटात थंय रस्ते नात. त्याच रस्त्याचेर 100 ट्रक वतात, थंय पोल्युशन जाता, जाणटे नागरिकांक थंय न्हीद पडना, भुरग्यांच्या रक्ताचो चिकोल करीत ट्रक धांवतात. आनी आतां परत जर मायनींग सुरू जातलें जाल्यार कोर्टान दिल्ले निर्बंध तुमी पाळटले काय ना? तुमी म्हणटा तशें सकाराम बाब, कोर्ट आदेश दिताच, कारण कोर्ट खूब गंभीर आसा. तुमचे सारके लोक कोर्टान वतात. गोवा फावंडेशन फायट करीत आसा. पूण हाजेर मॉनिटरींग पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड करतले काय कितें?
ना जाल्यार म्हाका दिसता तुमचे सारके लोक अशे तरेची समिती करची पडटली कोर्टाक, अशे तरेच्या सरकाराक अशे तरेचे जे जागृत नागरीक आनी संघटन आहात तांकां विश्वासान घेवन गांवांत अशे तरेचें गांवांतल्यान इलिगल मायनींग जावपाक जायना हो प्रश्न येवचो पडटलो. तुमी दोगूय जाण ज्या पोटतिडकीन हांगा उलयले खरेंच म्हाका दिसता गांवांतल्यान मायनींग सुरू जावपाक जायना, गांवांतल्यान अशे तरेचें ट्रान्सपोर्टेशन जावपाक जायना. गांवांतले लोक मागतात शांतीकाय आनी गांवांतले लोक तुमी म्हणटा तशें तुमचो इलिगल मायनिंगाक विरोध ना. आमी तुमच्या ह्या मागणेक सपोर्ट करतात. पळयत रावात गोमंतक TV.